आमकां जो रिप्लाय मेळपाक जाय तो मेळना जर तुमी पयला आसतलो काल जो पळय सेम जाल्लें आसा रिप्लाय दिवपाक म्हाका खबर ना कित्याक मिनिस्टर दिला तो कित्याक एक्झॅक्ट रिप्लाय केली तुमी जे कट क्वेश्चन करता तुमी क्वेश्चन विचारता ते एक्झॅक्ट आन्सर करपाक जाय आनी स्पिकर आमकां विचारपाक नको चान्स काल बी जालें काल आमी फोर्सान तेका सांगलें आमी विचारपाकूच जाय पयर तेंच्यानी दिवंकूच ना चान्सूच दिवंक ना सो अशें समज आमकां अशी एसेंब्ली जाता नाल्यार कित्याक लागून एसेंब्ली फक्त तुमची भाशणां आयकपाक आयज कितें जालां मिनिस्टर भाशणां येता सीएम भाशणां येता फक्त भाशणां सांगता मात जो आन्सर आमकां जाय जे आमी कट मोशन कित्याक घालतात की आमकां एक आन्सर मेळटलो एक सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर मेळटलो मात तो सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर मेळत ना कालूय सेम जालें टुरिजमाचेर जावं आयटीचेर आयज 2 कॉर्पोरेशन बंद जाल्लीं आसा एक कॉर्पोरेशन बंद जालां आनी एक कॉर्पोरेशनाची अजून पर्यंत फायलींग केल्ली ना 10 वर्सां जालीं फायलींग करची सो तेजो आमकां आन्सर जालो मात तो क्लियर कट तेंचो आन्सर कांय ना तशेंच टुरिजमा बाबतींत आमी कितलेशे पॉयंट आवट केले मात ते पॉयंटेड जो आमकां आन्सर जाय ते आन्सर मेळना फक्त एक रोल एक भाशण केलें की आमचो टुरिजम अशें आसा तशें करूंक जाय तशें जावपाक जाय अशें जावपाक जाय मात एक्झॅक्ट ग्रावंड रियलिटी कितें आसा हेजेर बाबतींत आमी जेन्ना सांगलें तेन्ना तेजेर आमकां कांयच आन्सर मेळना ओके आयज कितें विशय म्हणजे ड्रग्साचो एक ड्रग्साचे तुम्ही स्कूल कॉलेजीसान बीन पावला अशें सुद्दां कितें तुमचो क्वेश्चन आसा आमचो मेन जो हें आसा तो ड्रग्स आनी एक्सायज आनी ड्रग्सा बाबतींत उलयतकीर मेन तुमकां खबर आसा गोंयभरान कितें जाल्लें आसा सो आमी एसेंब्लीन एक्झॅक्ट मांडटले की कसो हें जाल्लो आसा इफेक्ट जाल्लो आसा आनी दुसरें म्हणजे आमची डिमांड आसा आयज पळय आयजूय आमकां जाय की आन्सर मेळलो तो स्पिकरान भायर रावपाक तो एकाचो बीजेपी जो आसा म्हणून तो भायर रावता आसता अशें जावपाक जायना स्पिकर हो सगळ्यांचो आसता सगळ्यांक जे रुलींग एज वेल एज ऑफिशियल मेळटले दोनी हांकां सॅटिस्फॅक्टरी टायम दिवपाक जाय हांव म्हणटा जेन्ना मिनिस्टराचो रिप्लाय जाले तेजे नंतर एक 5 मिनटाचो टायम दिवपाक जाय एवरी ऑपोजिशनाक जे करून पेट्रोल आमी सॅटिस्फाय आसा काय ना हें विचारपाक लागलो मात ते टायम दिना सिरीयस तुवें म्हणल्यार ड्रग्साचो इफेक्ट दिसता म्हणटा ते तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन दिसता खंय तरी ते आमी तुमकां एसेंब्लीन सारकें सांगतले मांडटले तेन्ना सगळ्यांक कळटलें आनी सीएमाकूय कळटलें कित्याक जो आमकां तरी रिप्लाय येयल्या ते सॅटिस्फॅक्टरी ना अशें